NSUI आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षान एकठांय येवन गोंय विद्यापीठाची कावन्सिल वेंचणुकेत जैत मेळयले. एकठांय आयल्यार कितेंय शक्य आसा. सगळे एकठांय रावले म्हूण 15 वर्सांनी हे जैत मेळ्ळें अशें NSUI आणि गोवा फॉरवर्ड विद्यार्थ्यांचे पॅनल उलयल्यात. आर्टिक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. द एंटायर फॅमिली ऑफ NSUI गोवा आणि आमचे अलायन्स पार्टनर जावं आमचे गोवा फॉरवर्ड एक जावन अख्खे गोंयांक दाखयले की युनायटेड जावन आमी कशे हे भारतीय जनता पार्टी हे भ्रष्ट जनता पार्टीचे स्टुडंट विंग आसूं RSS विंग आसूं कशें हांकां शेणोवंक शकता. आयज 95 UFRान वोट घातलो, तातूंतले 52 वोट्स आमकां मेळ्ळे. 52 वोट्स 15 वर्सान. दिस इज द हायेस्ट नंबर ऑफ वोट्स वी हॅव रिसिव्ड. एंड आफ्टर 15 years NSUI गोवा अलॉंग विथ गोवा फॉरवर्ड वी हॅव क्लीन स्वीप दीस इलेक्शन. सो हांव सगळे आमचे NSUIचे मेंबर्सांक, NSUIचे सगळे ऑफिस बेरर्स आसूं, NSUI सगळे आमची कमिटी आसूं, आमची हाय लेवल कमिटी आसूं, जावं तो एराज मुल्ला, कुमार गवली, आमचो ऋषभ, आमचो अब्दुल, आमचो शेन आनी आमचे एलायन्स पार्टनरचे सगळे भुरगे, आमचो सोहम आसूं, ताजे वांगडी आसूं, सगळ्यांक हांव धन्यवाद म्हणटा. थ्रू दीस विक्ट्री वी हॅव मेड वन थिंग क्लियर. इफ student community of Goa makes a decision to vote against this communal, against this corruption government, जाल्यार जावंक शकता. आनी आयज आमकां तें दिसलें की स्टुडंट्स एक जावन हे भारतीय जनता पार्टीचे स्टुडंट विंगाक आनी तांकां भायर उडयलो. हांव भारतीय जनता पार्टी कित्याक म्हणटा, कित्याक आमचो इलेक्शन, आमचो युनिवर्सिटीचो इलेक्शन आसलो 16 डिसेंबराक. पूण 16 डिसेंबराक 15 मिनटां पयलीं तेंच्यांनी पोस्टपोन केलो. कित्याक? तें खबर आसलें की तेंचे कडेन नंबर ना. आनी 16 डिसेंबराक हांगाच उबो रावन हांवें सांगिल्लें तुमी कितलेय पोस्टपोन करात, आमी जिखतले. आनी आयज आमी जिखून दाखयला, कळ्ळें न्हू. आनी 16 डिसेंबराक आमी सांगिल्लें कित्याक हेंचो मेन हेतू आसलो, समज आमी तेन्ना जिखपाचें जाल्यार तो परिणाम तांचेर हावी जावपाचो आनी ZP सुद्दां ते शेणपाचे आनी ZP आमी आनीक 10 सीट जिखपाचे. सो दीस शोज की जितलो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आसलो इलेक्शनाक हेचे पयलीं केन्नाच नासलो. हांव नांवां घेवंक शकता. दर एक मिनिस्टर, मुरवा गांवचो मिनिस्टर इन्वॉल्व आसलो. तो स्वता भुरग्यांक फोन मारतालो. साश्टीचो MLA तेंचो तो स्वता फोन मारतालो. एवरी MLA वॉज इन्वॉल्व डायरेक्टली इन कॉन्टॅक्टिंग UFR. वोटिंगाक वचो नाका, नाल्यार तुका दाखयता म्हणून, तूं आमकां वोट मार, आमी गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून, अशें आश्वासनां दिवन सुद्दां NSUI गोवा एंड गोवा फॉरवर्ड पॅनल वॉज सक्सेसफूल इन किपींग ऑल UFRs टुगेदर. कित्याक आमचो एकूच हेतू आसलो, एकूच आयडियोलॉजी आसली की एक सेक्युलर कावन्सील दिवपाची भुरग्यांक, एक सेक्युलर, एक भुरग्यांचो एक प्रोग्रेसीव कावन्सील दिवपाची भुरग्यांक. समज तुमी तेंची कावन्सील पळयली आनी आमची कावन्सिलाचे मेंबर्स पळय, सगळे जातीचे आसूं, सगळे धर्माचे आसूं, गिरेस आसूं, आमचो बॅकवर्ड क्लास आसूं, सगळ्यांक आमी इन्क्लूड केला. पदार जिखून आयलो आयज. हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाक चित्ता. गोंयभराचे सगळे युवा आयले आयज. तेंच्यांनी एक मोटीव केलो की आमकां एक चेंज हाडपाय. 15 वर्सां जालीं हांगा एकूय चेंज नासलो. आयज आमी सगळे एक जावन काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड अलायन्स जावन आमी ही विक्ट्री केल्या. This has been a very long battle for us. I think we have been here in the past and we have always fought wholeheartedly. I think but this election it has proved one thing. Those who have political knowledge will understand. 4 have been heavy on 33. So those having political knowledge will understand that the 4 opposition members have been heavy on the 33 ruling government MLAs. I just want to say thank you to all our opposition members, our LOP, Yuri Alemau, Kalus sir, Alton sir, Vijay Sardesai. They have put a lot of support and this victory was possible because of them. I'm elected as the lady member of NSUI panel. I would like to thank all of the members, all of NSUI panel, LOP. I would like to give my heartful gratitude to all of them who have voted us and who have trusted us and brought us over here. A quote in English which says it's always we and never I. तसे आज सगळे आमी एकटी जावन हे जे इलेक्शन लढले आणि जिखले, हे सगळ्यांचो श्रेय आहा तो आमच्या सगळ्या युनिवर्सिटीच्या भुरग्यांक तशेंच सगळ्या कॉलेजीक हांव दिवपाक सोदता. कारण हे सगळ्यान व्हडलें इलेक्शन आसता. जुलय ते डिसेंबर पर्यंत इलेक्शन चलता आनी म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या इलेक्शनान इतलो स्ट्रगल, इतलो एफर्ट्स भुरग्यांनी घातलेलो आसा. सगळ्या भुरग्यांनी मेळोन हे जे आयज इलेक्शन जे जिखला पळय, हे सगळ्यांची आमची विक्ट्री न्हू, ही सगळी गोंयभरची विक्ट्री आसा. सांगपाचें म्हटल्यार आमच्या पार्टीचो प्रेसिडेंट बाब विजय सरदेसाई सर, तशेंच आमच्या पार्टीचे सेक्रेटरी दुर्गादास सर, हेंच्यांनी सुद्दां ह्या इलेक्शनाक खूब एफर्ट्स घातला. आनी ही भुरग्यांनी मेळोन सगळ्यांनी एक मेसेज कशी गोंयभराक दिला की आमी जर आयज युनायटेड रावात
जाल्यारच आमचे कितें तरी फुडें फ्युचर घडोवंक शकता. काल तुमी वोट कशें स्प्लीट जावन कशें कितें आमचे पार्ट्यांचे स्प्लीट जावन कशें आमकां मॅन्डेट मेळना हें तुमी पळयलां आसतलें. पूण आयज आमी हे सगळ्या गोंयभरच्या लोकांक तशेंच गोंयभरच्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक ही मेसेज दिवपाक सोदता की आमी सगळे जर एक आसा जाल्यार आमचे कितें तरी सादतले, नाल्यार 27 सुद्दां आमची कालची परिस्थिती जाल्यार तशीच जातली. पूण ही मेसेज सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांनी तशी स्ट्रॉंगली घेवपाक जाय. साई देसाय अँड आय लायक टू थँक ईच अँड एवरी UFR जे कोणी आज वोट केलो आनी आमकां आज जिखोवन हाडलें. तशेंच आमचे बाब सर अमित आनी लिडर ऑपोजिशन सर युरी आमकां ते सपोर्ट करीत आशिल्ले, आमच्या फाटल्यान आशिल्लेच. तशेंच आज ही विक्ट्री जावन आसा ती आमचीच न्हू तर ती दर एक भुरग्याची आसा जे कोणी आमकां आज वोट केलो आनी सपोर्ट केलो आज. See, there is one student panel that is winning ABVP, and we have to really ask them, when there are anti-student policies being implemented, where were they? Now the uniform issue is one big issue that majority of students are facing all over Goa, but ABVP were nowhere to support the students into getting into at least giving a representation that the students don't want it, and it is being forcibly implemented on them. So there is no proper representation. There's no issue that the students are not facing, but there's no representation only for the students. We would like to thank the student community for standing with us. It's been a long fight against the BJP. It's always been a long fight, and after 15 years we have won this election. In 2011 the same thing had happened wherein BJYM had won the elections, and that's when 2012 the government was formed by the BJP. Now since the NSY has won, NSY and Goa Forward panel has won, it's very clear that the mandate of the assembly election will also be with us. So firstly I thank the student community for standing, and student will show the way. Students have shown the way and they will show the way. We thank the central leadership for Rahul Gandhi ji and Varun Chaudhary who have stood by us in this decision making and this entire election process. The state leadership of Amit Patkar, the LOP, Mr. Yuri Alema, the alliance partners from Vijay Sardesai to Durgadas Kamat who have completely coordinating with us in making sure that the numbers are with us, because keeping the numbers till the end is a big task. And you have seen how the Goa University had postponed the elections because they didn't have the number. But we have told this again here ki kitlehi dis tumhi postpone keल्यार we will win the elections, and we have shown that. गोवा फॉरवर्डान एक स्ट्रॉंग मेसेज गोंयकारांक दिल्ली आसा. हांव परत एकदा तांचे अभिनंदन धन्यवाद करता. आमचे सगळे पुराय टीम ज्यांनी दीस रात मेहनत करून सगळ्या भुरग्यांक 45,000 स्टुडंट्स हॅव वोटेड. सो इट्स अ बिग नंबर, आनी तातून म्हाका दिसता वी हॅव टेकन 52 out of 95, which is a commendable victory for NSU and Goa Forward.